नमस्कार, प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करिअर या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत। परीक्षा 10वीची परीक्षा लागी येतात आणि जसजशी परीक्षा लागी येतात तसे भुरग्यांचे टेन्शन वाढता, भुरग्यांचो ताण वाढता आणि अशा वेळा हो ताण कमी करपा खातीर परीक्षेचो भय ताच्या मनातलो कमी जावचो हो उद्देश धरून ह्या दुसऱ्या सेगमेंटाची रचना केल्ली आयली आणि ह्या सगळ्या सेगमेंटान इंग्लिश आसूं, सायन्स आसूं, मॅथ्स आसूं असे वेगवेगळे सब्जेक्ट घेवन मान्यवर हांगा आयिल्ले आणि ताणें आपापल्या परीनं त्या सब्जेक्टा विशयी काही कानमंत्र दिल्लो जेणे करून भुरग्यांचो अभ्यास बऱ्या तरेन जावचो आणि त्या विशया तेचो भय कमी जावचो। आणि आयचो विषय आसा हिस्ट्री आणि ह्या विशयी आमच्या मदीं मार्गदर्शन करपाक आमच्या मदीं आसात सारस्वत हायस्कूलचे मुख्याध्यापक हेडमास्तर संजीव प्रभू धारवाडकर सर। सर, स्वागत तुमच्या ह्या कार्यावळीत। सर, आयचो विषय आसा हिस्ट्री आणि आमी पळयतात की हिस्ट्री हो विषय अनेक भुरगे म्हणटात की तांकां कठीण न्ही पण काहीसो बोजड दिसपाची शक्यता आसता। तेन्ना ह्या विशयी आमी जाणून घेवया। सर, सुरवेक आमी पळोवया की जे वेगवेगळे लेसन आसात तांकां मार्क्स कशे डिस्ट्रिब्यूट केले। नमस्कार। हिस्ट्री विशय सामको सोंपो आसा, तशें भुरग्यांक भिवपाची गरज ना। वेटेज ऑफ मार्क्स ह्या प्रमाणे आसा, सगळे मेळून इतिहासाचे आणि सिविक्साचे धरून 16 लेसन्स आसा। इतिहास आणि हिस्ट्री एंड सिविक्स हिस्ट्री एंड सिविक्स 16 लेसन्स आसा। तातूंत 9 लेसन्स आसा इतिहासाचे आणि 7 लेसन्स आसा सिविक्साचे। पहिल्याच लेसनांनी पयलो आणि दुसरो लेसन पळय जो आसा न्ही, अर्ली ट्रेड एक्टिविटीज आणि एज ऑफ इंडस्ट्रियलायझेशन, ताका दोगांयकूय मेळून 5 मार्क्स आसा। तशेंच तिसरो आणि चौथो लेसन आसा पळय न्ही, पोस्ट इंडस्ट्रियलायज एज, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स, ताका 5 मार्क्स आसा। फ्रेंच रेवल्युशन, युनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, युनिफिकेशन ऑफ इटली हांकां 2-2 मार्क्स आसा। एमर्जन्स ऑफ नॅशनलिझम इन इंडिया हाका 5 आसा आणि गोवा स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हाका 4 मार्क्स आसा। सिविक्साक 15 मार्क्स आसा एकूण। ते अशे आसात, युनियन लेजिस्लेचराक 3 मार्क्स आसा आणि बाकीच्या सगळ्या धड्यांक युनियन एक्झिक्युटिव्ह जावं, ज्युडिशियरी, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एक्झिक्युटिव्ह, अर्बन लोकल गव्हर्मेंट आणि पंचायती राज सिस्टम इन गोवा पर्टिक्युलरली आमचो आसा तो। जरी इंडिया म्हणून थंय म्हणला पूण आमी गोंया बद्दल शिकता, तांकां सगळ्यांक 2-2 मार्क्स आसा। ओके सर, आमी म्हणजे मोदय आमी म्हटल्या भशेन मातसो वास्ट सिलेबस आमकां दिसता, पण आमी जर सिविक्स आणि हिस्ट्री जर कंपेर केले जाल्यार दोगां भितरलो खंयचो चड भाग स्कोरींग, म्हणजे दोगूय मार्क्स घेवंक जाय पण स्कोरींग खंयचो भाग दिसता तुमकां? ह्या दोनाय भागांतलो स्कोरींग आसा तो पॉलिटिकल सायन्स म्हणजे सिविक्स। भुरगे जर सारखे जर प्लॅन करून जर शिकत 15तले 15 मार्क्स ते घेवंक शकता। ओके, ह्या सब्जेक्टान। ओके सर, आमी एक जर पॅटर्न पळयलो न्ही की बाकीच्या सब्जेक्टांचो मॅथ्स आसूं किंवा सायन्स आसूं, एक ठरावीक पॅटर्न आसा आणि त्या प्रमाणे तो क्वेश्चन पेपर येता। हिस्ट्रीचो म्हणजे वेगळो क्वेश्चन पेपराचो पॅटर्न आसता, क्वेश्चनाचो पॅटर्न आसता? बरो प्रश्न विचारलो। इतिहासाचो आणि जर बाकीचो जर क्वेश्चन पेपर जर तुम्ही जर कंपेर करशात जर न्ही जाल्यार हातून फरक जाणवतलो। कारण इतिहासाचो पळय जो एक पॅटर्न ऑफ सेटिंग क्वेश्चन पेपर पळय जो आसता तो वेगळ्याच तरेन आसता। तो जर पॅटर्न क्वेश्चन पेपर जर भुरगे जर स्टडी जर करीत जर न्ही, भुरग्याक कळटा खंयच्या धड्यांतलो प्रश्न खंयच्या क्वेश्चनान येतलो तो। ओके, पूण बाकीच्या सब्जेक्टान तशें नासता। बाकीच्या सब्जेक्टान पयल्या लेसनांतलो पासून पळय जो प्रश्न आसा तो लास्ट क्वेश्चनान विचारूंक शकता। आतां हांगा तुमी पळोवंक शकतले तुमच्या स्क्रिनाचेर पयलोच पळय जो प्रश्न आसा इतिहासान तो पयल्या 4 लेसनाचेर आसा। अर्ली ट्रेड एक्टिविटीज, एज ऑफ इंडस्ट्रियलायझेशन, पोस्ट इंडस्ट्रियलायज एज, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स। हाजे सोडून आनीक थंय लास्ट लेसनाचे बी प्रश्न येवपाचे ना। ओके, तसोच दुसरो प्रश्न पळय जो आसा न्ही तो 5व्या, 6व्या, 7व्या, 8व्या लेसनाचेर येता। मागीर तिसरो प्रश्न पळय जो आसा न्ही परतो 8व्या, 9व्या, 10व्या, 11व्या लेसनाचेर येता। हांगा तांणी कितें केलां, 8वो पळय जो लेसन आसा ताका 5 मार्क्स आसा, पूण तांणी 4 मार्क्स दुसऱ्या प्रश्नांक घेतल्या आणि 1 मार्क तिसऱ्या प्रश्नांक घेतला। ओके, आणि चौथो जो पळय प्रश्न आसा न्ही तो 12व्या, 13व्या, 14व्या, 15व्या आणि 16व्या लेसनाचेर आधारित आसा।
ओके, म्हणजे हाचो अर्थ भुरगो फोकस करून अभ्यास करू शकता. सामकें भुरग्याक कळटा हं. की हो प्रश्न अमक्याच क्वेश्चनान येतलो म्हणून. ओके. पूण बाकीच्या सब्जेक्टांनी खंयचोय प्रश्न खंयचेय कडेन येवंक शकता. हाजो भुरग्यांक भरपूर फायदो जाता. ओके. हो जर पॅटर्न जर सारको जर स्टडी करीत जर न्हय आनी हाजी वेटेज ऑफ मार्क्स पळय जे आसा न्हय, 4 मार्क्साचो प्रश्न पळय जो आसा तो पयल्याच क्वेश्चनान येतलो. तो मागीर आनीक खंयच्याच प्रश्नान येना. ओके. ते पासून म्हणजे वेटेज वायज भुरग्यांनी शिकूं येता सारकें. ओके. खंयचो बाबा 2 मार्क्साचो खंयचे कडेन येतलो, 1 मार्क्साचो खंयचे कडेन येतलो, फिल इन द ब्लॅक्स खंयचे कडेन येतलो, हें सारकें ते पॅटर्नान म्हणजे लेसनाक खंय खंय स्कोप आसा तें सामकें कळटा. ओके. सामकें कळटा. जर आमी बाकीच्या जेन्ना पेपराचो अभ्यास जेन्ना केल्लो तेन्ना आमी पळयलें की खंयचे प्रश्न रिपीट जाले किंवा खंयच्या प्रश्नांक चड स्ट्रेस येता आतां हे. पण हे काय आमी हिस्ट्रीच्या ह्या संदर्भान करूं शकना कारण म्हाका दिसता ह्याच वेळार पुस्तक बदललां आनी पयलींच कदाचित बोर्ड एग्जाम त्या लागून एग्जामिनर खंयचेय विचारूं शकता जे ताका म्हत्वाचें दिसता. पुस्तक बदललां त्या कारणान जातलें कितें पेपर सेटराक स्कोप मेळटा. ताका तेच प्रश्न रिपीट करपाची गरज ना आनी खंयचे प्रश्न येतले हे भुरग्यांकूय तशे ताची प्रॅक्टीस नासता. पूण कितें आसता मेन पळय जे हें आसता न्हय थीम आसता ती तशीच उरता. ओके. मेन टॉपिक्स आसता पळय त्यो. आनी सिविक्सान जर भुरगे जर शिकत जर न्हय ते 7य लेसन 15तले 15 मार्क्स तांकां पडूंक शकता. ओके. ओके सर, आमी आतां म्हणजे सिलेबस जरी नवो आसलो तरी पॅटर्न एक ठरलेलो आसा. त्या पॅटर्ना प्रमाणे आतां आमी वचुया की कशा प्रकारे हिस्ट्रीचो क्वेश्चन पेपराचो पॅटर्न आसता. पॅटर्न पळय जो आसा न्हय तो पोरूचोच आसा. क्वेश्चन पेपराचो पॅटर्न बदलूंक ना. ओके. फक्त टॅक्स्ट बूक बदलला. ओके. पॅटर्न तसो उरलेलो आसा. तरी आसतना आमी पळोवया हो आसा क्वेश्चन पेपराचो पॅटर्न किंवा मॉडेल क्वेश्चन पेपर म्हणूं येता. आतां पयलोच प्रश्न जो क्वेश्चन आसा पळय न्हय तो ताजे 4 भाग आसा. क्वेश्चन 1A 2 मार्क्साचो फिल इन द ब्लँक्स. हाका ऑब्जेक्टिव्स म्हणटा कारण थंय ताजें उत्तर भुरग्यांक मेळटा आनी ते दोनूय मार्क्स भुरगे स्कोर करूंक शकता. भुरग्यांनी जर सारकी जर स्टडी केल्या किंवा शिकयता आसतना वर्गान जर लक्ष दिलां जाल्यार डेफिनेटली दोनांतले 2 मार्क्स तांकां मेळूंक शकता. बी पार्ट आसा ताजो फक्त सिंगल लायन 2 क्वेश्चन कंपल्सरी दोनूय चॉयस ना. सी पार्ट पळय जो आसा तो आन्सर इन 2 सेंटेन्सीस एनी वन हांगा तांकां चॉयस मेळटा. आनी डी पार्ट्स पळय जो आहा डी पार्ट तो आन्सर इन 4 सेंटेन्सीस एनी वन हांगाय तांकां चॉयस आसा. ओके. तर 2 2 4 2 6 आनी 4 10 मार्क्स ह्या पयल्या प्रश्नाक. आतां हातून 6 मार्क्स तो सहज घेवंक 4 मार्क्स तो सहज घेवंक शकता. पयले 2 ऑब्जेक्टीव आनी 2 सिंगल लायन. जो बिलो एवरेज पळय जो भुरगो आसा तो विद्यार्थी आसा पळय तो. क्वेश्चन नंबर 2 पळय जो आसा ताजो पयलोच भाग ए ऑब्जेक्टीव मॅच द कॉलम्स. थंय भुरगे 2 मार्क्स सहज घेवंक शकता. तसोच बी पार्ट पळय जो आसा तो आन्सर इन सिंगल सेंटेन्सीस 2 मार्क्साचो. दोनूय कंपल्सरी चॉयस ना. ओके. आनी सी आसा पळय न्हय गिव 2 रिजन्स ईच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. सब्जेक्टिव्ह शॉर्ट आन्सर. हय शॉर्ट आन्सर्स शॉर्ट आन्सर्स ते प्रत्येकाक 2-2 पॉयंट्स बरोवचे पडटा 2 कारणां बरोवची पडटा. पूण हांगा चॉयस ना ताका. ओके. हांगा ताणें 3य प्रश्न ते आन्सर करचे कंपल्सरी आन्सर करचे पडटा. म्हणजे सेकंड क्वेश्चनाक ताका चॉयसूच ना थंय. क्वेश्चन नंबर 3 पळय जो आसा न्हय हाका फिल इन द 4th कॉलम म्हणटा. म्हणजे हो एक वेगळोच तरेचो प्रश्न. हातून कितें आसा कॉलम 2 पळय जो आसता न्हय किंवा कॉलम बी म्हणूं येता बेर्स अ पर्टिक्युलर रिलेशनशीप विथ कॉलम ए. ओके. वर्ड्स किंवा फिगर दिल्ले आसा पळय ते त्या कॉलमान बी कॉलमान ए ते एक रिलेशनशीप आसता. ओके. उदाहरण दिता तुमकां. तशेंच न्हय सीन डीन ताणें तसोच भरूंक जाय. आतां फॉर एग्जाम्पल आमी धरुया फर्स्ट प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो दिल्ले वता ए कॉलमान. बी कॉलमान पंडीत जवाहरलाल नेहरू म्हणून दिता. ओके. सी कॉलमान दिल्ले वता फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. थंय ताणें बरोवचें पडटा
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. राजेंद्र प्रसाद. ताका रिलेशनशीप आसा. हम्म. तशें की आनी एक उदाहरण दिवंक शकता. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918. सेकंड वर्ल्ड वॉर डेटूच बरोवची पडटा 1939 to 45. ओके. सेकंड कॉलमान जेन्ना डेट येता न्ही फिगर तेन्ना फोर्थ कॉलमान डेटूच बरोवंक जाय. ओके. नेम ऑफ अ पर्सन आयला जाल्यार नेम ऑफ अ पर्सनूच बरोवंक जाय. नेम ऑफ अ प्लेस दिवं येता. ओके. आतां गोवा विमोचन समिती हम्म. वॉज इस्टॅब्लिश एट पुणे. हम्म. ते इस्टॅब्लिश म्हणून काय ना शॉर्ट फॉर्म येता ते विचार करून म्हणजे एप्लिकेशन आनी रिजनिंग करचें पडटा भुरग्याक. ओके. तेन्ना ओके. आनी थंय जर विचारलें गोवा काँग्रेस कमिटी ताणें थंय प्लेसूच मारगांव म्हणून बरोवचें पडटा. ओके. ओके. तातूंत सहज भुरगो 2 मार्क्स घेवंक शकता पूण हो ऑब्जेक्टीव न्हय हो. कारण हातूंत उत्तरां ताका थंय प्रश्न पत्रिकेन मेळना. नेक्स्ट बी पार्ट हा ताजो आन्सर इन सिंगल सेंटेन्सीस. 4 प्रश्न दिल्ले वता आनी 4ची ताका उत्तरां बरोवंक जाय. चॉयस ना थंय. हांगा सहज 4 मार्क्स भुरगे 4 मार्क्स भुरगे कांय न्ही कशें घेवंक शकता. आनी सी भाग आसा पळय न्हय आन्सर इन 2 सेंटेन्सीस. 2 प्रश्न विचारलेले वता दोनाची उत्तरां बरोवंक जाय 2-2 पॉयंट्सांनी. 4 मार्क्स ताका मेळटा. आतां ह्या क्वेश्चन नंबर 4 चेर क्वेश्चन नंबर 4 चो पळय ए भाग आसा न्हय ए पार्ट तो फिल इन द ब्लँक्स आसा. थंय ताका 4 प्रश्न विचारलेले वता आनी ऑप्शन्स दिल्ले वता आनी ते हाफ मार्क्स ताका आसता. म्हणून ताका सहज 2 मार्क्स पडूंक शकता. नेक्स्ट बी पार्ट पळय जो आसा न्हय आन्सर इन सिंगल सेंटेन्सीस. दोनूय करूंकूच जाय 2 मार्क्स मेळटा. आनी लास्ट पळय जो आसा न्हय सी तो आन्सर इन 2 सेंटेन्सीस. 2-2 4 मार्क्साचे. अशें करून सगळे 40 मार्क्स ताका मेळटा. ओके.